3 मायाक नीट परीक्षा झाली मात 2 दीस फाटीं पेपर लीक जाल्ल्याची घडणूक मुखार आयली आनी नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीन अचकीत परीक्षा रद्द केली. देशभर 22 लाख मायज विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिल्ली. गोंयच्या 4,307 मायज तरणाट्यांनी नीट UG परीक्षा दिल्या. उत्तर गोंयांत 3,388 जाल्यार दक्षिण गोंयांत 919 तरणाट्यांनी परीक्षा दिली. गोंयभरच्या मेडिकल इन्स्टिट्यूशनांनी वट्ट 949 सिटां आसात. तातूंत नीट परीक्षा पास जावप सक्तीचे डाटा मेळटा तो असो. MBBS 200 सीट, BDS 50 सीट, BHMS 40 सीट, BAMS 110 सीट, BSc नर्सिंग 340 सीट, बॅचलर ऑफ न्यूरोपॅथी योगिक सायन्स 44 सीट, बॅचलर ऑफ फिजिओथेरपी 77 सीट, बॅचलर ऑफ ऑक्युपेशनल थेरपी 22 सीट, बॅचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री 22 सीट, BSc इन मेडिकल इमेजिंग टेक 22 सीट, BSc इन एनेस्थेसिया टेक्नॉलॉजी 22 सीट. मेडिकलांत वट्ट 949 सिटां आसात, जांचें ॲडमिशन नीट परीक्षेचेर सक्तीचें आसता. नीटाच्या परीक्षेचो विद्यार्थ्यांक प्रवेश मेळटा. आतां नीट रद्द जाल्ल्यान तांत्रीक शिक्षण संचालनालयान ॲडमिशन फॉर्मां भरून घेवपाचो निर्णय घेतला. 22 तारखेर फॉर्मां दिवपाची खंय निमणी तारीख आसा. ह्या प्रकारा वयल्यान विरोधकांनी सरकाराचेर फार काडलो. इस तरह से ये जो चल रहा है ये ठीक नहीं चल रहा है देश के अंदर. अगर साल दर साल बार बार नीट के एग्ज़ाम कैंसिल हो रहे हैं तो सब जाहिर तौर पे कोई छोटे मोटे लोग शामिल नहीं हैं. इसमें बहुत सारे लोग, बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं. Is there any more trust left in NTA? It's a disgrace. 3,200 कोटी खर्च केला सरकारान ही एक्झाम कंडक्ट करपाक. तरुण पिळगेक म्हणल्यार जे आमचे देशाचो फुडार म्हणटा तांचो घात केल्लो आहा. सो बेजिकली दीस गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड द यूथ हू आर द पिलर्स ऑफ द फ्युचर. हे नीट म्हणटा ते रद्द करचें आनी 12वीच्या एग्जामीचेर पयलीं जो सिस्टम आशिल्लो तो परतो रिइम्प्लिमेंट करचो. BJPच्या ह्या देशांतल्या सरकारान मॅरिटाक व्हॅल्यू ना. गुड्डिलासांव करपाचें, खंयच्यान तरी वशिलो लावपाचो, पेपर फोडपाचे आनी एग्जाम पास जावपाचे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.